Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो या दिसांनी मी प्राजित कळार आसां सोम्याच्या कश्टाचो आत्तां तुमी नियाळ केलो अपूर्बायन सोम्याच्या कुर्सा वाटेच्या त्या पयणां तुमी सोम्याक सांगात दिलो हर एक सोम्याच्या जिवितांत ताणें भोगले कश्टांची गडितां आमकां कितें उडास करतात कितें उडास करतात एक शब्द देवान आमचो मोग केलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणी मोग ना तर त्याग करिना त्याग करी जाय तर ते मोग असो जे मोग असल्यार मात्र त्याग त्या देखून सोम्यान आमचो मोग केला भाव भयणीनो आमी मुस्तुतना कश्टांक वळख जाता आमकां थोड्यांक टेन्शन आसा आमकां थोड्यांक प्रॉब्लेम आसात आमकां थोड्यांक समस्या आसात आमकां थोड्यांक मागेलें मेळना थोडे फावटी आमकां प्रॉब्लेम जातात बाबा तस्यो थोडे फावटी दंडळटा पूण फाटल्यान एक आमचो सोमी सांगता हांव तुमचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हर एक कश्टां फाटल्यान देवाच्या मोगाचे घडीत आसा भाव भयणीनो तूं कश्टताय करगताय टेन्शन करताय पूण तुजो सोमी तुजे सांगता आसा ताका तुजे खातीर ताचें एक योजन आसा तो केदळा तें उगडापें करता खंयच्या घडये तुका तो उगडापें करता कितें ताची खुशी तुकाय कळीत ना म्हाकाय कळीत ना पूण त्या सोम्याक मात कळीत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाक आमी समर्पिया थोडो वेळ एक घंटो भर आमी एक घडी भर सोम्या समोग करया सोम्या कडेन सांगया सोम्या तुवें आमचो मोग केलाय हांव ही तुजो मोग करतां कितें म्हज्या जिवितांत सोम्या तुवें मांडून हाडलाय म्हाका सुरवेरतां जल्म दिल्ल्या घडयेंत आज म्हजेर सोम्या म्हज्या जिवितांत कितें सगळें मांडून हाडलाय मुखार कितें म्हजें जिवीत हांव नेना सोम्या पूण तूं सगळें उगडापें कर म्हजी खुशी न्हय सोम्या बागार तुजी खुशी आज हांव हांगासर आयलां तुजी खुशी करूं म्हजी खुशी करूंक न्हय त्या सोम्याच्या खुशेक आमी सक्कड ह्या घडये भावा भयणीनो आमी आमकांच समर्पया दिंबेर पडया सोम्याक आमचे मदें आपोवया ताका आमी आराधन करया नमो नमो सर्वोत्तरा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोत्तरा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोक रावलाय लिपोवन लिपोवन तुवें उंड्याचे रूप घेतलाय लिपोवन लिपोवन तुवें उंड्याचे रूप घेतलाय
उंड्या वयणार येव तू आमचे कान जाताय उंड्या वयणार येव तू आमचे कान जाताय आमच्या मोगान बरो तुका तू समर्पिताय आमच्या मोगान बरो तुका तू समर्पिताय नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनास्या नमो नमो सर्वोंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या ओय सोम्या ह्या उंड्या रुपार जेजू आमचे खातीर तूं हांगासर आसाय हांव जाणा सोम्या मनशांचो तूं इतलो मोग करताय मनशांचे कश्ट समजून काण घेवच्या मनशांचे कश्ट पयस करच्या खातीर मनशाची कान बेजाराय पयस करच्या खातीर मनशाच्या काळजांतले गाय गुण करच्या खातीर जेजू आमच्या मोगान तूं भरलाय त्याच मोगान जेजू हे उंड्याचें रूप तुवें घेतलाय सद्या एका उंड्याच्या रुपार जेजू मनशां मदें रावची तुजी आशा कित्याक तूं जाणाय मनीस तुजो मोगासो तुज्या हातांनी रचल्या मनशांसून तूं स्फुरीत आसतय जेजू ही तुजी आशा आमी जाणाव आनी त्या खातीर जेजू आमची दुकां पुसच्या खातीर आमी सबार पोटी एक सरपण भोगतना जिणयेंत निराशा भोगतना कश्ट भोगतना सोलवणी भोगतना जेजू मनशांनी एकसुरें आसचें मनशांनी निराश जावचें मनशांनी जिवितांत बरोच उगडांचें सोम्या तुका तें बरें लागना आनी त्या देखून हे उंड्याचें रूप तूं घेवन आमचे मदें आयला जेजू केदें व्हरतें भाग आमचें पळय जेजू ह्या खातीर आज वो इल्लोसो वेळ करून जेजू ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या ह्या सांजोवपाक समर्पिल्ल्या पुणशेतान जेजू आमचे कश्ट तुजे लागीं वांटून काण घेसय आमच्या घरांतले समस्या तुज्या पांय तळी दवरी जाय तुज्या लागीं उलय जाय सोम्या तुज्या लागीं मस्त म्हजे कश्ट सांगा जाय म्हज्या मोतींतली कणबेजाराय तुका उगडापी करी जाय म्हणून जेजू हांव हांगासर आयलां जेजू आज सगळें म्हज्या मोतींतली बेजाराय म्हजी चिंता म्हजी कंत म्हजी आशा म्हजी खुशी म्हज्या मोतींतली सगळी योजना म्हज्या जिविताची सगळे संगती कितें हांव चिंता सोम्या तुज्या पांय तळी दवरता जेजू हांव जाणा म्हजो मोग करसो देव तो म्हाका सांडिनाय म्हाका ना म्हणनाय म्हज्या जिवितांत सगळें स्विकार करून तूं शिकयताय सोम्या ह्या खातीर जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पिता जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तोंड बुजवून आशेव आंगार रावल्या तुजे तोंड बुजवून आशेव आंगार रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोक तूं ये तुजे कुर्बेचे धैन्या भांडार घेवन ये तुजे कुर्बेचे धैन्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोद्दारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या सोम्या जेजू आमचे जिवीत सोम्या तुजे लागीं हाडून आयला
पूण ह्या जिवितांतली कोडसाण सोम्या सबार कोटी आमकां कश्ट जाता सोम्या जिवितांत आशिल्ल्यो संगती मेळनातल्या वेळार म्हज्या मनशांनी म्हाका जायते फावटी मोस केल्ल्या वेळार म्हाका फातयेल्ल्यांनी घात केल्ल्या वेळार कोणाचेर हांव भरोसो दवरता तांणी म्हाका मोस केल्ल्या वेळार त्या जिविताची कोडसाण म्हाका साकोंक कश्ट जाता सोम्या जायते फावटी म्हाका भोगसूंक कश्ट जाता पूण जेजू हांव हांगासर आयलां तुजे चडशें कित्याक तुवें सोम्या कश्ट भोगुल्ली तुज्या जिवितांत जेजू तुवें केल्ल्या बरेपणाक तुका कुर्सायलो तुका सोम्या अपमान केलो तुज्या माथ्याचेर कांट्याचो मुकुट बसयलो सोम्या तुका तांणी नकलां केली तुजी केळकुळां गेली सोम्या ह्या कश्टांचें सगळें चित्रण तुज्या दोळ्या मुखार येतना तुवें बापा लागीं म्हळें बापा थांगता तर ही म्हजी काल्स निवार मनशापणाची अस्कात काय तुजी तें आसली कित्याक तुवें देव मनीस जावन नासलोय हे कश्ट सोंसचें सुलाभ न्ही ही काल्स पियोवची तितली सुलाभ न्ही असाध्य म्हणलें तुका गोत्त आसलें सोम्या आनी त्या देखून तुवें बापा लागीं म्हळें बापा तांगता जाल्यार ही काल्स निवार पूण सोम्या तुज्या बापाची खुशी जावन आसली तुवें काल्स पियोवची आनी त्या देखून म्हळें म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी सोम्या म्हाकाय कश्ट जाता म्हाकाय तुजी बरी कुरिसवंक मेळटाना म्हाकाय कोडू काल्स मेळटाना म्हाकाय कश्टांची काल्स मेळटाना म्हाकाय पिडेची काल्स मेळटाना सोसूंक ती तांकनातल्या वेळार वा म्हजो कुरिसवंक तांकनातल्या वेळार जेजू असाध्य जावन पडतना 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 म्हजें काळीज पापसतना म्हजे मोती गायी जातना म्हजे काळीज गुडके जातना सोम्या म्हाका तुजो उडास येता तुजेर हांव म्हजी दिश्ट दवरता आनी हांवें आज म्हणचें तेंचो सोम्या बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी सोम्या त्याच खातीर हांव आयलां तुजे तावन ती खुशी करूंक ह्या प्राजीत काळार जेजू तुज्या कश्टांचेर म्हजे दिश्ट घालन म्हज्या जिवितांत खंयच्यो संगती असाध्य गे कितें म्हाका जायना गे सोम्या तें तुवें केलां हांवें देखून तें म्हाकाय तूं करूंक बळ दितलोय म्हणून सोम्या तें स्विकार करूंक शिकय म्हणून जेजू हांव हांगासर तुजे लागीं आयलां त्या देखून जेजू हें म्हजें जिवन समर्पिता आनी काळजांत हांव तुका आराधन करता लागीं सरताव सोम्या सांगताव तुजी गोडसाण लागीं सरताव सोम्या सांगताव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरताव जिणये गोडसाण तुजे संगी रावन विसरताव जिणये गोडसाण संतोष जाता आमी घेवून तुजे दर्शन संतोष जाता आमी घेवून तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोगनास्या नमो नमो सर्वोद्धारा साक्रामेंता नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोगनास्या नमो नमो सर्वोद्धारा
Sacramentantam caraccia. Sacramentantam caraccia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भाऊ भयणीनो, तुम्ही हांगासर दैत्य आवयो आसात. चिंतयां तुमकां दोगां वा तेगां भुरगीं आसात. एकलें भुरगें वतें पडलें पावशिल्ले दीस निसरून चरांड्यान पडलें बिरमो तो सगळें वस्तूर मेळ्यान जालें पांयाक आनी गाय जालें एकलें आनी एकलें तुमचे सांगात आसा. आतां कालें करतात सांगात आसल्यार बऱ्या भुरगे बऱ्यान ताका पडोवंक नातल्याक बरें सांगाता कारण तुमी वेतात की या पडुल्याक उकोल न्हू ताका बरें करन नितळ कालें करतात. हां पडुल्याक न्ही गे आसलें तें आसा न्ही कांय तोंदरे ना ताका कांय जावंक ना पूण पडुल्या भुरग्याक ताका उखलतात बरें करून धुतात नितळ करतात. ताचे कांय गाय जाल्यार व्हरून बरें डॉक्टरा कडेन व्हरतात कांयाक वोकात घालतात तें बरें करतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भाऊ भयणीनो आमी जायते पटी पडता म्हळ्यार चारांडे पडना हांव कश्टांत पडता पिडेन पडता कन्यान जायते पटी आमी कश्टां नश्टांक सांपडता थोडे पटी आमी अस्कत कांय सांपडटा जिवितांत वाट सुकता आनी त्या वेळार आमी भविश्या चिंता जावं बरो आमचो देव आमकां आमचो खंय आसा गे म्हणून. जायत्यांनी सवाल विचारला आसा म्हाका इतले कश्ट येतात म्हजो देव कित्याक पळयना. आसल्यांक खोट मारून दिता न्ही गे आसल्यांक खोट मारून दिता आनी नातल्यांचें आसलें काडून व्हरता. ओ देव असो मोग गी म्हणून जायते बुटी अशी सवालां आमकां उदेतात तुमकां मात न्ही म्हाकाय उदेल्यात. थोडे फावटी म्हाकाय कश्टां वयर कश्ट येयल्या वेळार हांवें चिंतलां थोड्यांक कांय जायना थोडे कामंत करिनात मिनिमम करतात तांकां कांय जायना. थोडे मस्त काम करतात तांकां पिडा कश्ट काले आसता. भाऊ भयणीनो हे मस्त बुटी आमच्या जिविताचे अनुभव आमच्या कश्टां म्हळ्यार आमचो देव आसा गे. जर बाबा भयणी तुजी आवय तुका जल्म दिल्ली तुजो बापय तुका जल्म दिलो जर तर तुका कश्टां वेळार तुका चड गमान दिता तुजो चड मोग करता जाल्यार तुका रसलो देव ताच्या की 100च्या 100 वंट्यान तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी देखून कोणूय चिंचे नाका आमी प्राजीत काळार आसा जे तुज्या कश्टाचो नियाळ आमी त्यात खातीर करचो. वडोलतावन तुमी कुर्सा वाट केली इतल्या तेसा हांव बरो नियाळ केलो सुम्याच्या कश्टाचो काल्या खातीर. जेजूची बिरमत पावोंक गे नाका जेजूची बिरमत पावोवची गरज ना ताणें त्या दाळा कश्ट सोंसल्यात
ताजे कश्ट जाल्या ताणें कुरीस ओन जाला कुर्सार मरूनय जाला तुवें आनी हांवें कुर्सा वाट केल्ल्यान ताका कांय फायदो ना फायदो तुका आनी म्हाका फायदो तुका आनी म्हाका कितें सांगता ती कुर्साची वाट तूं करतना तुजो नियाळ कितें सांगता पुता धुवे तुजो हांव मोग करता हें कश्ट कोणा खातीर सुटल्या तुजे खातीर हांवें कुरिसो वयल्लो तुजे खातीर एक मांस सुसुल्लें तुजे खातीर हांव 3 पोटी पडुल्लो तुजे खातीर हांवें त्या कुर्सार त्या दनपारचे भायर ते वळवळे सुसुल्ले म्हजे खातीर न्हय आनी हे कश्ट नियाळ करतना एकच सांगता म्हजो देव हांव तसो मोग करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 103 आमकां देवाच्या मोगा विशयांत सांगता कीर्तन 103 देव तुजो कसो मोग करता देव कशें तुज्या जिवितांत आपलो हात बडवंत हात तुजेर तो दवरता तूं कश्ट जातना तुजो देव तुजे सांगाता आसा तुजो देव तुजेर आपली दिश्ट घालून आसता तूं कश्टांत आसतना एक सुरो नाय तूं तुज्या आवयकी दिसना रावत तुवें कश्ट सोंसले तुज्या बापायकी तुजी काळजाची बोगणां समजूची ना पूण तुज्या देवाक सगळें गोत्त आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमी तर किर्तनगराच्या उतरांनी देवाची स्तुती करया तुमची जाप अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदेंच विसर नाका रास रास उपकार तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्याक अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता वय सोम्या वयल्या वयर हांवें केल्ले अपराध म्हाका तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो सर तुज्यो पिडा आशिडा तो पयस करता वय सोम्या दैत्य पिडे हांव पिडेन परतना तुवें म्हजी पिडा गूण कर म्हाका भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो तुजो जीव पोंडांतलो तो निवारता वय सोम्या जायत्या संदर्भांनी म्हज्या जिवाक आपाय आसल्या वेळी म्हाका तुवें निवारल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकोळ दिसो मुकोट घालता वय सोम्या म्हजे ती अपरिमीत काकोळ तुवें दाखोवन तुजो मोग म्हजेर तुवें उतरल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो तुजी जीणभर आपल्या धेण्यांनी तो तुका ददोशी करता वय सोम्या म्हज्या बाळपणांत हांव आज पर्यंत लेख मीतनांतल्या विशेश देण्यांनी तुवें म्हाका भरल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नव सरतलें वय सोम्या हर एक दीस म्हज्या जिवितांत तरणाटपणाची सकत दिवन म्हजें जिवीत तुवें नवें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो सर्वेस्वरची कृत्यां तारण दितात सर म्हज्या कश्टां अनवरांत हांव तुवें म्हाका सुटका दिल्ले खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो जुलूम भोगतेल्यांक तो न्याय नीत करून दिता वय सोम्या हेरांनी म्हजेर अनावश्यक अपराध मांडून चुकीदार करतना तुवें म्हाका सत आनी नीत दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव घुस्पडतना तुवें म्हाका सारक्या वाटांनी चलयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली असर्या ताणें दाखयली वय सोम्या गुलामपणांत आशिल्ल्या इस्रायल परजे खातीर अद्भुतां केल्ले बरी म्हज्या जिवितांत तुवें अद्भुतां केल्ले खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो सर्वेस्वर दयाळ आनी कोरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो वय सोम्या म्हजे थंय दयाळ सोंसणीक जावन म्हज्या मोगान बरोवन तुजी कृपा म्हजे थंय उतरले खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजो तो सदांच काळ आरोप लावचो ना नासाक सासणाक राग दवरून रावचो ना वय सोम्या परत परत तुका दूख येयल्याक म्हजेर आरोप तुवें लावंक नाय म्हजेर तुवें राग दवरी नासतना
म्हाका तुवें निरंतर बक्षिल्ल्या खातीर अर्गाने वगलाप तुका समियांचेच आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना वयसोवया आमची पातकां असंख्यात तरी त्या पातकां प्रमाणे म्हाका सरी नासतना तुजी बुक्साने म्हाका दिल्ले खातीर अर्गान वगलाप तुका समियांचेच आमच्या गुन्यांवाक फावो तें बारीकपण तो घेना वयसोवया इतले आमी गुन्यांव केल्यार कुर्सार तावन बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हळें नेना म्हणल्यार उतरांनी बक्षिल्ले बरी म्हाकाय तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गाने वगलाप तुका समियांचेच उदेंतनी अस्तंत तावन कितली पयस आसा तितलो पयस आमचे गुन्यांव तूं काडून उडयता वयसोवया प्राजितच्या संस्काराद्वरी आमची सर पातकां तुवें सागोराच्या गुंडयेक उडयल्ल्या खातीर अर्गाने वगलाप तुका समियांचेच जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांचेर दया करता वयसोवया एक मोगाळ बापूय बरी सर्व संगती आमकां तुवें उदक सून दिल्ल्या खातीर अर्गाने वगलाप तुका समियांचेच सर्वेस्परा भियेतल्यांतय सर्वेस्पर सो मोग तकता ससनाक वयसोवया त्या ससनी मोगान तुजी भुरगीं आमकां तुवें कर्म केल्ल्या खातीर आनी वगलाप तुका समियांचेच सक्कड आमी देवा करसिया एकडे भरता देवाची स्तुती गावया देवान आमचो इतलो मोग केला सक्कड आमकां दिलां हर एक रितीन आमकां ताणें रचलां पोसलां आमच्या कश्टान सांबाळलां सक्कड आमी सांगता मेळया काळजांतलो संतोश उसारया आनी देवाची स्तुती करया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ
ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೋ ನನ್ನ ಮನವೋ ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अरदान का सुम्यांजिदो हकलाप का सुम्यांजिदो सदित का सुम्यांजिदो अरदान का सुम्यांजिदो जय जय का सुम्यांजिदो हालेलुया 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 हालेलुया. इकडे उभी राहूया. इकडे बोर मौनपणी पवित्र आत्म्याची सगत आम्ही मागया. देवाचे उतरत आयकोंक वेता. देवाच्या उतराचो अर्थ समजचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची सकत तुका आनी म्हाका गरज बाबा भयणी. जायते बटी देवाच्यो वाटो समजनात आमकां. देवाच्या उतरां मारी पात ह्यो वाटो देव कळीत करता, पूण आमकां तडेबटी समजना. पवित्र आत्म्याची सकत आनी उजवाड जाय पडटा. एक बर मागया आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागया. म्हणजे ते ये पवित्र आत्म्या, तुजी कृपा म्हजे थंय ह्या घडये वत. म्हज्या मोतीचेर तुजी कृपा वत ह्या घडये. ही मोत थोडे पटी समजोंक पाटी. ही मोत तुज्यो वाटो जायते पटी समजना. म्हज्या चिंतपा प्रमाणे थोडे पटी चिंतात. तुजी वाट, तुजी योजना, तुजी खुशी हे समजोंक म्हाका उजवाड दी पवित्र आत्म्या. जें कितें म्हज्या जिवनांत घडटा हर एक संगती, त्या संगती पटल्यान तुजो पवित्र मोग म्हजे थंय आसा. तूं म्हजो देव म्हजे थंय आसाय. सगळे संगती तूं माडून हाडताय.
समजोंची सकत म्हाका दी पवित्र आत्म्या. तुजो उजवाड म्हज्या काळजांत पांगोवन दी घडये. कुडीच्या शिरांनी आत्म्याच्या संदा संदांनी ही तुजी सकत म्हजे ती वाळय. हे उतार हांवें समजोंक म्हाका कृपा दी. ये पवित्र आत्म्या म्हजे ती थंय ये. एक मजदारा तू ये देवो. ये आमच्या आदारा देण्याशी वर ठेवो. आमचे अस्खद कायेन तू ये भोळ जावून बांदपा सुटय विघ्ना वाटाय. निवार आमकां ताळ्याता. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सुवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आतां भायर सरन आपले सवये प्रमाणे ओलिवेत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी तळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत तो एक फातर उडोवी तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्यांचेर पडून अशें मागा लागलो, बापा तुजी कुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं. तबड सर्गीन तावन एक देव दूत ताका दिश्टीक पडून धैर्य दिवंक लागलो. देवाची उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. मगाळ भावा भयणीनो, या देवाच्या उतराचेर या प्राचीन काळाचेर ल्हानसो नियाळ करया आमी. म्हाका ल्हानसो भुरगो आसतना उडास आसा. आजुनी म्हज्या मायेन म्हाका कूड वखात दिल्लें. कूड वखात पिवच्यान हांव व्हडलो सोर. आनी ह्या खातीर तें कूड वखात दितना म्हज्या मायेन म्हजो व्हडलो भाव घरा आशिल्लो ताका आपयलें. आनी ताणें दोनी म्हजे हात घट्ट धरले हांगासर. आनी मायेन एका हातान पांय धरले आनी एका हातान म्हज्या तोंडाक वखदाचो ग्लास दिलो. तें आग्राचें वखद, आग्राफळाचें वखद म्हणटात तें गोड वखद. सकाळीं घट्ट धरना म्हणून दिलें. हांव उलुळ्ळो जाल्यार सोडिनासतना तें उदक तरी वखद म्हाका पिवंक फोर्स केलें. नाका जाल्यार गळगळ पिवलो हांव कसोय. मागीर कोंकली काडली आनी गालें काडलें, रडलो पुरो जालें. ल्हान आसतना म्हाका अजुनूय उडास आसा तें घडीत. भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमकां नाका न्ही कूड वखद कोणाक जाय. म्हाका नाका पूण म्हज्या आवयक जाय. म्हज्या आवयक जाय. कित्याक त्या आवयन 9 म्हयने म्हाका वावयलें. 9 म्हयने त्या आवयन म्हाका वावयलां. त्या आवयन ती दूख सोसून म्हाका ह्या संवसारान जल्म दिला. त्या आवयन म्हजे खातीर कितल्योशो राती तिणें न्हिदनातल्यो काडल्यात.
कितलेशें आयकलां पर्यंत म्हाका उडासातले प्रमाणे सांगले प्रमाणे म्हजी आवय हांव जल्म दिता आनी त्या घडये कांगनाडे आस्पत्रेंत आसले गे आनी त्या वेळा तिका बाळंतेर जावच्या कांगनाडे आस्पत्रेंत आसली न्ही ती तिका काल हिंगा ताळ्या कडेन जाल्लें गे आनी थोड्यांनी त्या वेळा कॅन्सर म्हूण चिंतलें गे आनी ह्या वेळार थोड्यांनी म्हणच्यातलें गे ओ तुका काडूंक आयला म्हणून ओ तुका काडूंक आयला म्हणून म्हळ्यार हांव त्या वेळार ते जालो गर्भ जमलो आनी त्या वेळार थोड्यांनी म्हणलें थोड्यांनी चिंतलें आसतलें न्ही कॅन्सर जावन मरता म्हणून देवाच्या दयेन म्हजी माय मरों ना त्या वेळार या हांवें तिका काडूंक ना 94 वर्सां प्राय म्हणसर म्हजी आवय जियेली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हांव एक याजक जालो देवाची वाट वेगळीच पूण कोडू जिवितान मेळटना आमकां थोडी फुटी नाका नाका तें कोडू कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतच्या हें कोडसाण जिवितान दिता पळय ती आमकां लागाड काडूंक येता म्हणून पूण देव बी कोडसाण ती मोगान दिता थोडी फावटी कोडू वकात आमच्याच बरेपणाक दिता म्हणलें आमी जायते फावटी विसरता देव कितेंगी बरें चिंता पूण म्हाका तें समजना कश्ट जिवितांत येता आसतना आमच्या बऱ्याक दिता म्हणलें देवाचें उतर हांव सांगता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण ह्या कश्टा म्हळ्यार कितें करचें आज थोडीं वाक्यां आयच्या देवाच्या उतराचें आमी पळोवया जेजू सदांचे सवये प्रमाणे ऑलिवेत दोंगराक गेलो आज खंयच्या घडये तो मरोंक थोड्योच घडयो उरल्यात आनी ह्या वेळार तो जाणा ताका आस्कयत करतात त्या देखून जेजू ऑलिवेत दोंगराक गेलो त्या जाग्यार तो पयलें येतालो मागणें करूंक बाबा भयणी पळया जेजूच्या कश्टांचें चित्रण ताच्या मोतींत आसलें बापान घाल्लें ताची मिसांव कितें म्हूण तो जाणा आसलो आनी तें मिसांव कितें सोसूंक आसा हें सगळें तें सुकोवच्या खातीर तो आनी कडेन वचूंक ना तो शिदा कोणा कडेन गेलो बापा कडेन गेलो उलोवंक ऑलिवेत दोंगरार तो मागण्याचो जागो ऑलिवेत दोंगर देवाच्या हाजीरपणाचो जागो ऑलिवेत दोंगर मागण्याचो जागो आनी शिदा देखून तो थंयसर गेलो आमी कश्टां वेळार खंय वयचें आमी कश्टां वेळार खंय वयचें थोड्याच तेंपा आदीं सुमार 6 म्हयन्यां आदीं एक भयण म्हाका फोन करता फादर म्हाका मस्त कश्ट आयल्यात वयल्या वयर कश्ट येतात म्हज्या एका फ्रेंडान सांगलें खंयगी एक बेंदूर एक कोण एकलो आसा खंय तो पुरा आसले तशें सांगता खंय कोण एकलो भाव ब्रदर म्हणटा खंय ताका कोत्तना आनी तो कालंगी सांगता खंय तें प्रकरीची खंय पुरा सांगता खंय आसा तशें सांगता खंय हांवें वशियेत गी ताका हांवें वशियेत गी हांवें सांगलें तो जर तर पुरा सांगता जाल्यार तो देव सुगोडना ताका पुरा ताका ताचे विशयान गुत्ता की विचार पयलें म्हळें तुका वच म्हणून हांव सांगना तुका तुज्या जिविता विशयान कोण गोत्ता सावळे ताजे लागीं वच तुका कोणें रचल्लें तुजें जिवीत तुका कोणें दिल्लें तें पयलें चिंत कोणें दिल्लें पळय ताजे कडेन वच तुज्या जिविताचो इंजिनियर आनी आर्किटेक्ट तो न्ही तो कोणगी परको तुका रचलो तुजो देव आसा तुज्या देवाक तुजे विशयान गोत्त आसा तुज्या आवयच्या गर्भान जल्मोच्या आदी हांवें तुका विसरलो जेरेमिया प्रवादीचे ग्रंथाध्याय 1 वाक्य माणस
तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका रचलो, हांवें तुका नांवान आपयल्लें, हांवें तुका विंचून काडलां, हांवें तुका विंचून काडलां. देवान तुका रचना, देवान तुका विंचला आनी तूं त्या मनशा कडेन वेताय. बाबा भयणी, जायते फावटी अशें घडटा. कितलींशीं जाणां आमी थोडी फावटी कश्ट येताना आमी ओलिवे दोंगराक म्हणजे आमकां रचल्या देवा लागीं आमचो ओलिवे दोंगर जावन आसा पूण पवित्र साक्रामेंत. भाव भयणीनो, पवित्र साक्रामेंत उंड्या रुपार असो जेजो तो ओलिवे दोंगर. तुजे कश्ट आसात, तुका टेन्शन आसा, तुका प्रॉब्लेम आसा, तुका पिडा आयल्या, तुका घरात समस्या आयल्यात, कालें करचें कळना, तुजे कंट्रोल तुका करूंक जायना, तूं खंय वताय वचू जेजू लागीं. तोय ओलिवे दोंगराक गेल्लो, तोय गेल्लो, ताणें वचून बापा लागीं म्हळें, बापा सांगता जाल्यार ही म्हजी काल्स निवार, सांगता जाल्यार म्हजी काल्स निवार. ताणें मागलां, तुवें सांग वचून, तुवें सांग ताजे कडेन वचून, सांगता जाल्यार म्हज्या कश्टांची काल्स निवार. काल्स निवार जे गी नाका गी म्हणलें, निर्धार तो करता, तूं न्ही, तूं न्ही. तुजी काल्स तुवें पिये जे गी ती नाका गे म्हणलें, तो निर्धार करता. सगळें तो तुका सांगता. भाव भयणीन देखून ताचे लागीं वचू. ओलिवे दोंगर आमच्या जिविताचो जागो. ओलिवे दोंगर देवाच्या जेजूक बापाच्या हाजीरपणाचो जागो आसलो. तशेंच उंड्या रोपाराच्या जेजू लागीं तूं वचू. केदाळ ये, कित्याक जेजू थंयसर उंड्या रोपार जिवंत हजर आसा. खाली उंडो न्हय वो, जेजूचे मांस आनी रगत. काल 19 तारीख हांवें काल आमच्या दैवीक अमृत आमचे एक पंगड काल गुरपूर बिरगजेत हांव वेलाकण्णूर गेल्लो. हांवें आमचो मॅनेजर संतोश आसा ताका फोन केलें उद्दांगातावन, कशें आसा आमचे गेल्ले, कशें आसात बरें. त्या वेळार तो म्हणालो, आज कंडापटे लोक आयला फादर म्हणालो. थंयसर मुक्का पिरगजेतावन आनी खंय शाक्तीनगर, बासुरोरू आनी खंय एरे कडेन सुमार 500 पिरगोदांची थोडीशीं बस आयल्यात म्हणालो. कित्याक बेलाकान्नूर लोक धांवता? कित्या खातीर? कित्या खातीर? अजाप पळोवंक न्ही गे. तो उंडो जेजूचे मांस आनी रगताचेर जेजूचें रूपणें कसलां. इतलीं वर्सां जालीं तो पाड जावंक ना. जे वस्तू आसा देखून वातिकनान ते अजाप म्हूण परगटलां. बाबा भयणी, तो जेजू आनी वो जेजू व्यत्यास आहा गे, व्यत्यास आहा गे. वेलाकण्णूरसान वो जेजू एकच. तोच उंडो, तेंचो जेजूचें मांस, तेंचो जेजूचें हाजीरपण. बाबा भयणी, वच जेजू लागीं वच. देखून तुज्या जिवितांत तुवें वेलाकण्णूर वचचें म्हणना, वचूं न्ही अजा पळोवंक, पूण उंड्या रोपारच्या जेजू लागीं वच. तुजें दूख आसा सांग, तुका कश्ट आसा तूं सांग ताजे कडेन. रड उण्णी, कोणी पळोवन भियेनाका. थोडी फावटी भाव भयणीनो आमी पळय मस्त मोतींत काळजांत इतलें दूख भरून दवरता. थोड्यांक रडोंक गुत्तुना. तांची इमोशन्स आसात पळय, हीं बोगणां थोडी फावटी भितर भरून टायट आमी दवरता मोतीन. मोत हार्ड जाता आनी घट जाता. आनी ह्या वेळार काल जागे म्हळ्यार आखरेक जर तर आमी ती बोगणां तितलीं भरून दवरलीं जाल्यार आखरेक आमचें मोत घट जाता. आमी वावरतातून तो पयस व्हरता, दारूण जाता. देखून आमी कितें करचें? आमचे मागणें आयकुसो जेजू आसा. आमचे कश्ट पळोवन तो जेजू आसा. ह्या जेजून हर एकल्याचे कश्ट आयकल्यात, पळयल्यात. कोडकार गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तुवें कुशे वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करून जाता म्हणालो.
काल म्हणालो जेजू हांव कशी व्हरता नितळ जा. ती विधो बिरमो रडोन रडोन येताली. पूत मेला, पुताचे मोडे होऊन उरतात. आनी ह्या वेळार जेजू थंयसर पावता. जेजू कितें करता? जेजू बिरमो दिसता. जेजू वेता. स्त्रियेन विचारूं ना, जेजूच वेता. त्या तुंबाक हात लायता. तरणाट्या उठ म्हणटा. तरणाट्या जीव करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 30 आनी 8 वर्सां बेसादा तळ्या कडेन तो मनीस पडून आसा. कोणेंय ताका विचारूंक ना. त्या मनशाच्या जिवीत मोतींत कितलें दूख भरलां. कित्याक म्हळ्यार कोण जर तर उदक घालच्या वेळार पयलो वचून ते उदक आपटा की तो बरो जाता. पूण ह्या मनशाक कितल्या वर्सांनी कोणेंच कुमो करूंक ना थंयसर वचोंक. आनी ताचें मन घट जालां. पूण जेजू मात ताका समजता आनी कितें करता? जेजू ताका गूण करता. ताका म्हणटा उठ आनी चल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो देखून आज दर तर तुज्या जिवितांत तुवें ओलिवे दोंगराक वच जेजू कडेन रड. बापा सांगता जाल्यार म्हजे वयली कास निवार. रड. तुवें तुजे कश्ट सांग. सांगता जाल्यार म्हजे कश्ट निवार सोम्या. आमी रडाचे जेजू लागीं. आमी तुका हुसारिजे बोगडां मोलीजे. तोय मनीस तालमचे बरी. ताकाय कश्ट समजतात मनशांचे. तुजे कश्ट समजतात. तूं रडतना तुजी दुकां तो पुसता. तूं रडतना तुजें ताजें काळीज रडता. लाजराच्या घरा गेलो. कितें जालें? मुरयेनी मारता रडतालीं. लाजराची स्थिती पळोवन जेजू रडलो. भाव भयणी, लाजराच्या पोंडा कडेन गेल्लो जेजू धरता त्या लाजराची स्थिती पळोवन रडलो जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतले कश्ट पळोवन, तुवें सोंसचे कश्ट पळोवन, तुज्या मोतीन मानसीक टेन्शन पळोवचें पळोवन, तुवें विविध रितीन कश्टांचें पळोवन, तुज्या कुटुंबांतले कश्ट पळोवन, तुजे जिवितांत आयिल्ले आनवारां पळोवन सोमी उगो रावता? ना, सोमी रडता. तुजे खातीर रडता. तुजे खातीर दुकां गळयता. सोम्या कडेन सोमी तुज्या सांगता रडता. देखून रड. बापा सांगता जाल्यार म्हजे वयली कास निवार. आखरेक जेजू म्हणटा बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. बापाच्या खुशेक तो घालती मान घालता. कश्ट स्विकार कर. भाव भयणीनो जायते फावटी आमकां कश्ट स्विकार करचें पडटा. कित्याक तुजे कश्ट जिवितांत देवान तुका दिल्ले थोडे फावटी तुज्याच बऱ्याक दिल्यात. कश्टा मारिपात देव तुजे ती बरें म्हणटा जावं पुरो. या तुज्या कश्टा मारिपात हेरांक बरें म्हणटा जावं पुरो. देवान तुका कश्ट सोंसचें मिसांव दिलां जावं पुरो. तुका देव तुजे रागार आसा म्हणून न्ही, तुवें सूख केल्या म्हणून न्ही, तूं बरी जिणी जियेलाय जाल्यार तुज्या जिवितांत तुजी परीक्षा करून धडबीड देव कश्ट दिता. देवान बऱ्या मनशां मस्तू कश्ट दिल्यात. देवान जो पत्र्यारका कश्ट दिल्यात. देवान अब्राहमकी कश्ट दिल्ले. देवान जुदेकी कश्ट दिल्यात. जे देवा मोरयेकी कश्ट दिल्यात. देवा कोण सांता भक्तांनी कश्ट भोगल्यात. 7 पुतांची आवय आमी पळयता हांव माकेबेच्या पुस्तकांत दोळ्या मुखार 7 जाण पूत तिचे मरतात. कश्ट येतात मनशाक कित्या खातीर? बरेपणाक. थोडे फावटी थोड्या मनशांनी कश्ट सोंसचें पडटा. ती देवाची वाट. हांवें तर देवाचे कश्ट जाल्यार देवाची वाट हांवें स्विकार करीचे. सक्कड म्हजे कश्ट निवारूंक जायनात. जर तर देवाची खुशी जर तर जेजू आज कालवारीच्या दोंगरार मरोंक नातलो, आज इतल्या लोकांची सोडवण जाती नासली. आज आमी सुटका जोडचे ना वचल्या. जेजू मेलो आमकां सुटका दिली. तशेंच भाव भयणी तुवें थोडे फावटी कश्ट सोंसचें पडटा. तुज्या कश्टां वरवीं कालवारीच्या दोंगरांतले जेजूचे कश्ट तुवें मुंदार ओनरचे मिसांव तुका दिलां. तुज्या कश्टांनी तुवें आनी एकल्याक सुटका दिवचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून कश्ट केदाळय म्हाका शिक्षा म्हूण चिंती नाका. कश्ट केदाळय देवाक म्हणजे राग आसा म्हूण दिला म्हूण चिंती नाका.
कष्ट खंयच्या खातीर न्ही थोडे पटीन देव तुका मिसांव दिता कष्ट असतें देखून जर तर तुवें कष्ट सुद्दां देवाची खुशी जेजू बरी सांग बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ सगळे आमी एक कडेवर आमी आमचें समर्पण करया गीत आमी गावया देवाक आमी समर्पया भाव भयणीनो आमी सांगया सोम्या तुवें आमचो सयत तो मोग केलाय आज म्हजें जिवीत तुका समर्पिता तुजो मोग करता जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पिता म्हजे कश्ट तुका समर्पिता म्हजी कणबेदराय तुका समर्पिता म्हजें दूख तुका समर्पिता म्हज्या जिवितांत आयिल्लें आनवरां तुका समर्पिता म्हज्या काळजाच्यो आशा तुका समर्पिता हांव जाणा सोम्या हांवें मागलें म्हाका मेळोंक ना आनी थोडे फावटी मेळटा की ना म्हणून दुबाव आसा म्हजे कश्ट थोडे फावटी पयस जे वचना जेजो पूण जेजू सगळें तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्ही सोम्या तूं हांव देखून तुजो मोग करता जेजू तुज्या खुशेक काल जाता म्हज्या जिवितांत तुका समर्पिता तुज्या पांयांक पडटा जेजो सगळें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत दिता आमी समर्पया सोम्या तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना एक घडी बोर आमी सगळे सोम्या कडेन मागया भाव भयणीनो उंड्या रुपार जेजू आमच्या जिवी हांगासर आसा सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागया एक घडी बोर कश्ट अनवरां पवित्र सभेचेर येवनूच आसा कितलो लोक आज क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मरून आसा सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक बापसेबाक बिस्पांक याजकांक धार्मिकांक सगळ बाबरत्यांक आमी देवाची काकूट मागया सोम्या सकत दी आज ह्या कश्ट अनवरां आमी तशेंच धैर्यान रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागया इजया प्रवत जें उतर सांगता 3रो अध्याय वाक्य इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा भियेनाका हांवें कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका नांवान आपयलां तूं म्हजोच आमी सगळे सोम्याचे आमी सगळे सोम्याक आमकां समर्पण दिवया पवित्र सभेक समर्पया पवित्र सभेच्या मुखेल्याक समर्पया तिरासनेन रावंक भियेनासतना रावंक कश्ट स्विकार करूंक कितली दगदवणी येवं दी बाबार्थ सांबाळूंक आमी खंडीत दंडळची नांव सगळी पवित्र सभा घट रावतल्या पवित्रांच्यो बसवण्यो आमी पाळटल्या धैर्यान रावतल्या बापा तुजी खुशी आमची खुशी न्हय म्हणल्या त्या बाबार्थान जियोंक आमकां सोम्यान जेजू बळ दी आनी आमकां सांबाळ जेजू म्हण आमी मागया ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तोंदे म्हाका आयच्या दिसा बाबा भयणीनो मागया आमी प्रत्येक तरान झूज रावच्या खातीर इरान इस्रायल अमेरिका मदलें झूज आज भिरांकूळ जावंक पावलां कितलो लोक मरून आसा थंयसर जावच्या झुजा वरवीं जायते जावं पुरो थंयच्यान येवच्यो वस्तू तेल गॅस सगळें बंद जालां आज कोडयाळांत जावं दी खंयच्या शहरान गेल्यार हॉटलांक गेल्यार जेवण ना कितलो तो लोक कश्टार आसा कितले ज्या संस्थांनी गॅस नासतना थंयसर रांदूंक जायना
कितलेशे मुख्य दीस मस्त कश्टांचे आसात. आमकां घरांनी येपाल्या आमकां कश्टांची परिस्थिती येतली. पेट्रोलाचें मोल चडतलें, वरवेचें मोल डबल जातलें. आमकां भिरांकूळ दीस कात राखून आसात. बाबा भयणी नजरचें दूद रावना. सगळीं आमची भाऊ भयणी कश्टां जातात. घालपान आसली कितली आमची भाव भयणी आसात इशिनीनी तिशिनीनी म्हणल्यार परिस्थितींत आसात. गांवाक येवंक जायना, थंयसर रावची परिस्थिती बरी ना. इस्रायलांत आनी परगांवांत कितलींशीं जाणां आसात, कितलेशे जे बिजनेस आज केला. भाव भयणीनो, तांच्या भाग्यांक पवित्र सभे खातीर सगळ्यां खातीर देवाचे उतार सांगता. इसाया प्रवादी 60 अध्याय वाक्य 20. ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस पोर तुजो सासणेक उजवाड जातलो आनी रुदानाचे दीस सोंपतले. मागीर आमी हे कश्टांचे रुदानाचे दीस रावून दीत, सोंपोवन दीत, सुटका लाभून दी. देव आमकां बचाव करून दी म्हण आमी मागया आनी सगळ्या संवसाराक दुदाग्रस्त देशांक आमी समर्पिया आनी मागया. ती बोळ देवा सोशाक मुझे संतोष बरीत काळजा. दी बोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलच्या माया मोगा. आय मुझे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी तुने म्हाका आयच्या दिसा. मागीर आमी बाबा भयणीनो पिडेस्तां खातीर विविध पिड्यान जायतीं जाणां आमच्या घरांनी कश्ट जातात. आमच्या कुटुंबांतलीं जायतीं जाणां कश्ट जातात. आमच्या पिरगजींतलीं आमची भाव भयणी जायतीं आस्पत्रेंत कितलो लोक कश्ट जाता. जावं पुरो हांगासर जातल्या पैकी कितल्या जाणां विविध रितीच्या पिडे वरवीं तुमी कश्ट जातात. जैतो तेमची पिडा सोसूंक तुमकां जायना. विविध रितीच्या पिडे वरवीं कश्ट जालीं, वळवळटलीं, तांचें दूख सुसून काडूंक थोडी बडी जायना. कितलें वकात केलें री कांय प्रयोजन जायना. हाचे वरवीं जिवीत कश्टांचें जालां. मागीर आमी सोम्या खरी एकल्याची पिडा तुवें गूण केलाय. सोम्या तुवें सगळ्यांक बरें केलाय. तुवें सगळ्या पिडेस्तांक आपडलें. उठ आनी चल म्हणलें तांकां. सोम्या तांची पिडा तुज्या त्या एका उतरा वरवीं गूण जाली. आज बिनमोत पाव पळय जेजू तुजी दिश्ट घाल ह्या पिडेस्तांचेर. कोणा पासून आमी मागता. कोण हांगासर आसा, कोण आमच्या कुटुंबांनी आसात, कोण आमच्या घरांनी आसात, कोण भुक्तीक आहा सगळीं. सोम्या तुजे तो भलायकी मागता. सोम्या तांचे दिश्ट घाल, तांची पिडा गूण कर जेजू. तुज्या त्या पवित्र सत्य वरवीं गूण जावन दीत तें. निर्गमन पुस्तक सांगता 20 आनी 3 अध्याय वाक्य 25. तुमी सर्वेस्परात तुमच्या देवाची मास्तुती करची आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. पिडा शिडा तुमची हांव पयस करतलो. सगळ्या आमी मागया. सोम्या आमची पिडा गूण कर. म्या आमची पिडा गुण. सोम्या आमची पिडा गूण कर. सोम्या आमची पिडा गुण. सोम्या आमची पिडा गूण कर. सोम्या आमची पिडा गुण. सोम्या आमची पिडा गूण कर. सोम्या आमची पिडा गुण कर. समर्पिता समर्पिता पिडेस्तांक समर्पिता. समर्पिता समर्पिता पिडेस्तांक समर्पिता. भुरग्यां खातीर मागया. भुरग्यांचें वरस हें परिक्षेचे दीस आमची भुरगीं मस्त शिकतात. रात न्हीद कळना पर्यंत शिकतात. तांच्या शिकपाक पावतो फळ मेळोवन दी. आमची विविध कश्ट जेजूक समर्पिया. आमचे पैकी जायतीं विविध कश्टांत आसा. जायतीं रिणां पोंदा कश्ट जाता. रिणाच्या वजनान कश्ट जाता. जायत्यांचे बिजनेस बरें ना. जायत्यांक घरांत कश्ट आसात, नश्ट आसात. जायत्यांक सैरीक ना.
दैत्यांक काम ना बरें जर थोड्यांचे कामां अर्द्यार रावल्यांत परगांवांत बऱ्यांक काम ना थोड्यांक विजा मेळना भायर वचोंक स्वंते घर जावंक आशा आसा आनी की जावंक ना जाग्याचे वेव्हार बऱ्या तरेन जायनात भुरग्यांचे धेणे ना कितले कश्ट मोतींत टेन्शन मानसीक बेजाराय मागीर आमी सोम्या कडेन सोम्या ह्या सगळ कश्टांत ते निवार तुका साथ दस जेजो हर एक आमचे कश्ट तुका भेटयता देवाचे उतर सांगता कीर्तनकार सांगता 12वें कीर्तन 5वें वाक्य सरस्वर म्हणटा जुलोम भोगतेल्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर आस्कार सुस्कार तोडतेल्या निराधारां खातीर हांव उरतलो तांणी अत्रेगून आशिल्ली भद्रती हांव तांकां जोड दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचो देव आमकां भद्रती दितलो आमचो देव आमचे कश्ट निवारतलो आमचे कश्ट ताका समर्पया समर्पिता समर्पिता कष्ट दुःख समर्पिता 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 कष्ट दुःख समर्पिता निंबेर आमी पडया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयाराय करया ह्या घडी आमची कितें मागणी आसा ते सगळें भेटोवया जेजू कडेन आशिर्वादाचो पवित्र वेळ सोम्या आपलो हात आमचेर उबारता सोम्या आसा तो हात तो उबारतना वायट आनी खोटेपण पळटलें देवसाराच्यो सक्ती आमचे तोंड पळटल्यो देवाचो आशिर्वाद आमचेर येतलो काळोख आमचे तोंड पयस सरतलो पिडा आशिल्ली आमचे तोंड पयस सरतली कंदवेदारी आमचे तोंड पयस सरतली देवाच्या कृपेचो उजवाड आमचे देव वाळटलो सोमी आमचे देव येतलो देवाची सकत आमचे देव वाळटली आमच्या सगळ्यांचेर पवित्र आमलीक रक्ताचो शिवर जातलो ह्या घडये पवित्र रितीन आमी भक्तीपणान देवाचेर पूर्ण पती येवन समर्पया कुटाम समर्पया आमची जिणी समर्पया कोणा खातीर आज मागोंक आयल्या तांचे समर्पया आमची इरादे समर्पया सगळी आमची मागणी त्या सोम्याचेर दवरया एक घडी बर आमी देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 जित 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 तुझ्या शक्तींच्या तुझ्याकडे सोम्या तुझा आशीर्वाद घाल सोम्या तुझा आशीर्वाद तुझे पवित्र सकत देवाने दी Jesus, Jesus, let your power come. Touch and heal us. Let your power come and heal us, Lord. Let your holy blood, Lord, anoint us, Lord, everyone. Purify us, Lord. Just heal and touch us. Jesus, Jesus, liberate us. Jesus, we pray you. Hallelujah, hallelujah. हे देवाच्या सक्रमेंताक गीत गाय Sacramenta Sășteamăn Căcruia Purvilia-tia rupa potla Novioriti adaria Sălvon vitea Hăsăt vișnea Bavata ce Poltivia Să-și-mapa Că-și-puta Kulasa-ni Suktiza Podvi Moima Să-snap E Catalia Oxida Uca Ciot spirita Să-mă-să-mi-na parta Amen. प्रार्थूया. 耶和华
या विची सक्रामेंत काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या आसोडवणेचो सफळ सदांच आमचे ते आमी बुगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां तेन फावो कर. जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या मंदिरांत तुझ्या हरगांदीम सर्व उपकारांक तुझ्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता. बली पेटोवन तुका वंदिता. दिनपोनी आज तुका हरसिता. दया माया तुझी नियाळता. आतकी जिनी बोगत होन मागता. आदार करपा बेसा आशेता. सोम्या मंदिरांत तुझ्या हरगांदीम सर्व उपकारांक तुझ्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता. बली पेटोवन तुका वंदिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मगच्या बाबा भयणीनो, सक्रामेंताल जेजूक आमी आराधन केलें आनी त्याच जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन आमच्या काळजांत घेवन ताका चड आनी चड एकवटून जियोंक ताचो आदार आमी मागया. भोव विशेश अनुभव जेजून आमच्या देवान आमच्या संगता एक जावचें. ताचे शिवाय आमच्या जिवितांत कितेंच घडना. जेजू म्हणटा, म्हजे संगता तुमी एकवटून रावा, तवळ हांव तुमच्या संगता रावतलों आनी तवळ तुमच्या जिवितांत जायतें फळ दिवंक शकतल्यात. त्याच जेजूक एकवटूंक फुडें समकत आसतना ताणें आमकां बसयली ती सोडवून आमच्या काळजा मनांनी ती अनुभव करच्याक, ताच्या देवाच्या संगतपणांत आमी जियोन ताच्या बेसावांनी भरच्याक गरजेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणे आमी भेटोवचे खातीर आमच्या पाताक आनी उनायपण ओळखून घेवया. काळजांत दुख धरतल्या बक्षांनी दिवच्या तुका बापण धाडला. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार आनी ससनाचे देवा, आख्ये तुज्या पजेचो वडील जावंक आनी उतराणेन देखे तिका सोलोन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्या तुवें विंचून काडलोय. ताचे विनवणेन तुज्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांचे अधीन केल्ल्या हिंडाक दयाळेन सांबाळ आनी ससनाचे सोडवणेचे वाटेन चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रजवड चलयता सासनाच्या सासना. जानवयाच्या पुस्तकांतले वसाप अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें मनशाच्या मरणाक वकात ना. प्रमाणीक मनशाक पास मांडोया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला.
आनी आमचे सालीन तो हाड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सरस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमकां चिंतनाचो केडणार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोंसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीज म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू जावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटा जावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापोय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां खरीं की म्हूण पळया, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया, अशें ताचें निनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परखितल्या. लजेच्या मरणाचें फर्मान ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. ही ताची चिंतना पूण ती सगळीं वंकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुड्डे केल्यात. देवाचे गुटू तांकां समजनात. बागेनपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवसो ना. निश्कळपणाक आत्म्याक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना. देवाचें उतार्य. देवाचे व्हड उपकार. Canti dukin bawar dilang sumi laging sasa. Kunti dukin barwatelang sumi lagi sasa. Service por कोट्या मनशां पाठ करता. संवसारांत सोगडास नास करता. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस पोर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टान वरांतली निवारता. Kunti dukin barwatelang sumi lagi sasa. Canti dukin barwatelя सुमी लागीं सासा. बुरवुसू काढलेल्या हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट जायते आसा, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस परस ताका निवारता. Kunti dukin barwatelang sumi lagi sasa. सगळीं ताची हाडां तो राखता. ताची कसये काडले गूण मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस पोर राखता. ताच्या गोपान आसरू सोदलेल्या तो केदीस शिक्षा लावचो ना. Kunti dukin barwatelang sumi lagi sasa. Kunti dukin barwatelang sumi lagi sasa.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया हुंड्या उर्वी मात्र मुनीस जीना बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतऱ्या मुखार तो जियेता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजू गलिलेयांत भोवंक लागलो जुदे ताका जिवेश मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोवंक ताका मोन नातल्लें जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली पण ताचे भाव परबे गेल्या उपरांत तोय गेलो उक्ती न्हय बगार गुप्ती जेरुसलेमांतल्या तोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करून आसात आकास न्हयवे तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात वस्तू क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणा पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकी कळीत आसचें ना देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हूण तुमी जाणात म्हजेच तकी हांव येवंक ना म्हाका धाडला तो सतेवंत तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता कारण ताचे तावन हांव आयलां ताणेंच म्हाका धाडला तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो देवाचे उद्धार वखलीन तुका क्रिस्ता क्रिस्ताते मोगाच्या भावा भयणीनो भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याच्या सरभक्तीकाना एक सवाल जेजून विचारलें तेंचो सवाल आमी सगळ्यांनी सारूंक जाय हर एक दीस हर एक घडी आमी विचारूंक जाय हांव कोण आनी खंय तान हांव आयलां आनी खंयसर हांव येता हांव कोण खंय तान हांव आयलां आनी खंयसर हांव येता जर तर हें सवाल हांव तुमकां विचारूंक जालें जाल्यार तुमी वेगवेगळी जापी दितल्या ते खंडीत तुमी कोण खंय तावन तुमी आयल्यात खंय तुमकां वचूंक जाय जाप म्हाका येदोळ जायली खंय तावन तुमी आयल्यात घरा तावन तुमी आयल्यात घरा तुमकां वचोंक जाय आमी हर एकल्यान विचारूंक जाय खंय तान हांव आयलां खंयसर हांव येता खंयसर म्हाका वचोंक जाय तुमची जाप वेगळी आसूंक पुरो कोणी कुळारा गेल्ली हांव कुळारांतान आयिल्ली म्हज्या घरा वचोंक जाय हांव घरांतान हांव आयिल्लो घरा वचोंक जाय कांय करेज सुरू जाल्ले तावन तुमी आयकल्लें देवाच्या उतराच्या आदारून करेजमो सिंचा बुधवारा सिंच घालता आसतना आयकल्ले ते उतार ते मोतीन दोन तुमी म्हणटल्यात हांव धुळो धुळेक फाटी वचूंक आसा
आनी कांय थोडी म्हणटले आतां हांव देवातान आयिल्लो देवातय हांव फाटीं वेतां. पूण चौकास म्हणटले इतले बेगीनय देवातान आयिल्लो हांव देवा सरशी फाटीं वेतां. मोगळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचें एक नीज सवाल आमी दिसपट विचारूंक जाय. खंय तावन हांव आयिल्लो, खंयसर हांव वेतां. म्हज्या जिणेचो अर्थ कितें, कसले मिसां म्हाका आसा. जेजून विचारलें तें सवाल, हांव कोण आनी खंय तावन हांव आयलां तुमी जाणात. आनी खंडीत जावन तुमी म्हणटल्यात हांव देवा तावन आयिल्लो, हांव देवा सांगाताच येता आनी देवा सांगाताच देवा थंय वचोंक हांव म्हजे प्रयत्न करता. आनी आमचे हर एकल्याची जाप हीच जावंक जाय. जेजू फुडें म्हणटा हांव मुजीच तकी येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेवंत. हांव देवा तावन आयलां म्हणजे बापान म्हाका धाडला. देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो. एक मिसांव दिवन ताणें धाडलें. आनी कसलें मिसांव, ताचे परगडचिनी प्रारंभ करता आसतना इसाया प्रवादीचो ग्रंथ उक्तें करून जेजून सांगलेलें तें ताचें मिसांव. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकसाय आनी सर्वेस्पराची दया माया पासारचें वरस परगटूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला, म्हाका धाडला. आनी आज जेजू आमकां सांगता जसो बापान म्हाका धाडला तसो हांव तुमकां धाडटा. हर एका मिसाच्या अखेरीक पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचे उतार आयकोन नियाळ करून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सोबोवंक हांव प्रयत्न करता, निश्चय करता म्हूण भासावणी करून मिसाच्या अखेरीक याजक म्हणटा वचोन येयात, वसात आनी येनाकात म्हूण सांगना, वचोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. जेजूच आमकां ते याजकाच्या उतरांनी तो आमकां धाडटा. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. जेजू देवान धाडलेलो आनी आज म्हाका आनी तुका तो धाडटा. खंयसर धाडटा? जेजू आमकां धाडटा आमच्या कुटुंबाक एक मिसांव दिवन, कुटुंबाचें मिसांव जारी करच्याक, कुटुंबांत समाधानाची व्यक्ती हांवें जावच्याक, कुटुंबांत एकवट हांवें हाडच्याक, कुटुंबांत आवय बापायनी भुरग्यांनी भावा भयणींनी समाधान जिवन थंयसर कुटुंब देवाचें मंदीर जावन रुपीत करच्याक. आज जेजू आमकां धाडटा, समाजांत तो आमकां धाडटा. समाजांत अन्याय अनिती विरोध झुजोवन थंयसर न्याय नीत स्थापीत करचे खातीर जेजू आमकां धाडटा. संवसारांत पृथ्वीचें मीठ जावच्याक खंयसर आमी वेता थंयसर आमी सगळ्यां लागीं बसोवन तांकां रूच दिवचें तसलें व्यक्ती आमी जावच्याक. आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र जेजूक आमी साक्ष जावच्याक. आमच्या माया मोगाच्या करण्या मुखांत्र पेल्याच्या जिवितांत उजवाड फांगोवच्याक जेजू आमकां धाडटा. सुन्या वागत्या मदें शेळ्यांक धाडले बरी तो आमकां धाडटा. शेळी सुन्या वागाट जावंक न्हय, बगार सुन्या वागाट शेळी जावन बदलोंक. झगड्याची मार जावंक न्हय, बगार समाधानाची व्यक्ती जावंक जेजू आमकां धाडटा. जेजू आमकां धाडटा. त्यास जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार केल्ली आमी हर एकली नवी रचना जावंक वैयक्तीक रितीन हांवें आनी तुमी जेजूच्या मोगाचें प्रतिरूप हांवें जावच्याक. म्हजें जिवीत हांवें प्रामाणीकपणान सतानितीन जियोवच्याक. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जशें देवा बापान आपणाच्या पुताक एक मिसांव दिन धाडलो तशें आमकांय जेजू आमकां धाडटा. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजाक आनी तशेंच आमीच एक बरें जिवीत जियोंक जेजून आशिल्लें बरें आमचें मिसांव त्या बऱ्या रितीन उर्बेन करूंक ताचो आदार आमी मागया आनी जेजूक आमच्या सालत्या जिवितांत साक्षीदार आमी जावया. आमेन. सर्बस आमचे मोगाळ बापा, काणी जावून तुका दिता, मानून तू
आमचे तुझे ऐसा कितेंच ना आमचे या संवसारात आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटेत हांव आमकां या बलिदानाक तुवें दिल्ल्या सगळ्या लेण्यां सोबे सरबोस आमचे मोगाळ आपा काणी जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ आपा घालून तांचे तुझे बेसांव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र म्हणून घे. सर पदवेदार आनी बवरत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सासणाची चडवण चडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैश्यामे करो फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो नोवेनाचो दीस संभ्रामूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची गिन्यान ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातास ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavarta sugut pergetuya. सम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमताव, तुझे पुनर्जीवन पावन आम्ही परगटाव, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकाव, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासो मेजतांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर मन आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमचे भगिवन बापा, पिटर पॉल आमचे गवळे बापा आनी सगळे याद की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवान पुनस बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमी समेस्त जिदाय कर म्हण आमी मागता. अवकार मोरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुदे ती सपती भगेवन धर्मदुतां भगेवन जुवां पाल दुसरो आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षयता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडों दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान बरी भलायकी संतोश एकवटतो आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. त्याचवरती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडया रक्ताच्या मिसळ्यान आमकां ती सवतल्या ससनाचें वेत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ते आमच्या जडतेनी ख्यास्तडीन आसा, पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडेक भलायकन वकात देव. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू जेजू तूं खंय येताय, येतो येतो तुजी ससाय. जेजू जेजू तूं खंय येताय, येतो येतो तुजी ससाय.
तुझ्या सैबा देव तो मोजो तुका द्रेकता तुझ्या येण्या मोजो निरंतरी राखता सुकाटीच्या भेटावरी जीवो राखो नासा तुझे दिशकान देखच्याक सोम्या तुझी सकळ महिमा जीवा रासळ अदी तुझो हा मोगता मोंटान मुझ्या स्तुती तुझी सदानी हांव गायता सांगलोय सोम्या मुजो आदार तुझे लासता उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळे तुझ्या हातान जिसू जिसू तूं खंय येताय येतो ती तुझी ससाय तुझी ससाय आमच्या दोळ्या मिदंप्या काळजातल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया आमचो मोग करतल्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतला आमी ताका घेवंक ना फावो शतपतीन सांगिल्लें तुवें म्हज्या घरा भितर म्हज्या पाक्या भितर येवच्याक हांव फावो न्हय तोच जेजू आमच्या घरा भितर आमच्या पाक्या भितर आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत तो आयला जेजू सदांच तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत तूं रावचीस म्हज्या कुटुंबांत तूं रावचीस म्हज्या कुटुंबांतल्या भाव भयणी सांगता पिडेस भाव भयणी सांगता कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सांगता युवा जाणां सांगता परगांत असल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगता तूं रावचीस तुज्या बेसावांनी तूं आमकां बर आमच्या जिवितांत संतोश समाधान तूं फावो करचीस सदांच तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिव तूं आमकां संवसाराक धाडटाय कुटुंबाक धाडटाय समाजाक धाडटाय प्रत्येचें मीठ आमी जावच्याक संवसार उजवाड जावच्याक आमच्या चलत्या जिवितांत तुका साक्ष जावच्याक आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत माया मोगाच्या संबंदा मुखांत कुटुंबां सेसमारा फिरगजेन वाड्यान समाजांत सदांच आमी तुजी म्हणून आमच्या चलत्या जिवितांत दाखोवंक तुजे कृपेन आमकां बरचेस तुजे सत्तेन तूं आमकां बरचेस प्रार्थुया सर्वेस्परमच्या भोवमोगाळा बापा भाग्यवंत जुआंपाल दुसऱ्याच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगान थांबान आसलेल्या कश्टां वावरांनी ताणें तुज्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करशिल्लो आमी आतां घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं तो सुमोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सर्पद्वे दारदेव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zuwał Paul dusria, tam serbat intuka. Krista सारख्या भोऱ्या गोळ्या दैविक मोग शिकय तूं आमकां. दैविक काकूळ आमकां उगडली. सणमोनेची ऐमा शिकयली. खुर्सा सोकूल जिविता इना तुझ्या दिली व्हड मेलफान आगेवोन zuwał Paul dusria, बंदीत हांव सरबतीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्यात तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटा आनी समकोन ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकळीचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजू क्रिस्तांवान दिल्लें बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवें. देखून बसया. बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्या मुखार जायतें बरेंपण आमकां मेळ्ळां. बरी भलायकी ताणें दिल्या. कुटुंबां संतोश दिला. आमचे कश्ट सोसूंक ताणें धैर्य घटाय ताणें आमकां दिल्या. आमच्या जिवितांत निराश भक्त आसतना नो बरोवचो आमच्या जिवितांत उदेश केला. कश्टां वयर कश्ट मेळटा आसतना आमच्या कश्टां ताणें खान दिल्यात. आमच्या जडांचें वजें ताणें घेतलां आनी ताच्या हळवायचें वजें ताणें आमकां दिलां. आमचे कुरीस ताणें ताचेर घेतल्यात. कित्याक जेजून म्हळां ह्या तुमी सगळें कश्टांतलें वजन वयतलें हांव तुमकां विश्व दिता. म्हजी जू तुमच्या कांदर घे आनी म्हजे लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळ जसो म्हजी जू वावोंक सुलाब आनी म्हजें वजें हाडलो. त्याच समयान आमकां जायतें बरेंपण केलां. साबार जाणांनी मागिल्ले उपकार तांकां समयान फावो केल्ल्या पासून साबार जाण अर्गां दितात. एग्जाम बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून साबार जाणां भुरगीं अर्गां दितात. नाना रितीच्या कश्टान वरांतले राखून व्हेल्ल्या पासून साबार जाण अर्गां दितात. थोड्यांक फाटल्या दिसांनी दुबय शाबेतायेन वचोंक आनी थंयसर बरें काम फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. साबार जाणांची पिडा गूण जाल्ल्या पासून भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या पासून मोतीचें समाधान मेळिल्ल्या पासून कुटुंबांत एकवट मेळिल्ल्या पासून साबार जाणां अर्गां दितात. आमकांय साबार रितीन भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर मागिल्ले उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात. निरंतर बेसावा. जेजू भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर तो आमकां वतीत आसा. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधानान जियोंक बक्षानान जियोंक कालतेपणान आमी एकामेकाची सुखी ती सुदारसून माया मोगान जियोंक जेजून भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत ताणें आमकां कृपा दिल्या. सोडून आसले एकामेका बक्षून जियोंक सोम्यान आमकां दिला बक्षान्या परी आमी एकामेका बक्षूंक देवाचे तर आमकां उलो दिता जाल्यार बक्षान्यान जियोंक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत शांतीक समाधानाक बक्षान्याक नांव वाडलेल्या ह्या वर्त्या सांता मुखांत ताणें आमकां कृपा दिल्या. बेसांवांनी ताणें आमकां वतलां. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू.
स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दया करून उबी रावया प्रार्थुया बोका कुळदारा बापा बागेवन जो पाल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्घा दिता तुजी दैवे काकुळता आमी वर्णिता ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्षान जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाग्यवंत जो पाल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या बापासो देवाला गेविन देखत हे भाग्यवंत जो पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळे कसो आमची भेट करूंक तूं मांगडूराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोक कर तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमचे दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेचें दयकन बसात साबार जाणांनी तांची तेसावां गरजो बरपेनिशी दिल्ली आसात तांच्या गरजा सांगाता आमचे गरजो भाग्यवंत जो पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळी आमी भेटून दिवया आमचे खातीर मजत करच्याक आमी ताचे लागीं मागया दोगा जाणांक पांय दुखून जावच्या पासून दोगा जाणांक सेकंड PUC एग्जामांत बरें फलितांश मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या 5 जाणां बरें काम मेळोवंक एकल्याचे एग्रीगोटांतले पयशे पाटी मेळोवंक परगांवांत घर मेळोवंक 13 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक बरें हायस्कुलांत सीट मेळोवंक ब्रेन ट्युमर आनी थायरॉयड गूण जावंक दोगा बाळशांच्या मेंदवांतले शिरेची समस्या संपूर्ण गूण जावंक 6 जाणांच्या कुटुंबांत देवबिरांत शांत समाधान बक्षांनी रास करूंक ऑस्ट्रेलियाची विजा बेगीनच मेळोवंक स्टॉफी फेर्नांडीस आमच्या भयणी कॅन्सर पिडेतान संपूर्ण गूण जावंक लान्सी फेर्नांडीसा खातीरची शिबांती संपूर्ण गूण जावंक काजारी जोडी आसूं दुबाव पयस जावन तांणी एकवटान समाधानान जियोंक तेका जाणांनी चिंतलें काम बऱ्यान पदां पावोवंक आरण म्हणल्या व्यक्ती बरी सरीक मेळोवंक एकल्याची काळजाची पिडा गूण जावंक दोगां जाणांचें लोन काडलें तें फारीक करूंक आनी घर बांदूंक फावो जावंक एकल्याची तकली फडाफड गूण जावंक एकल्याचे हात दूख गूण जावंक CMA Part 2 एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक ब्रिदींग उस्वास समस्या आसात ती संपूर्ण गूण जावंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक दोगां जाणां बरी सैरीक मेळोवंक हार्ट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक भुरग्यांची दोवी शिबां गूण जावंक दावेच्या भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून तांणी बरोवंक कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बरो फुडार रुपी जावंक वायट सांगतपणांतावन इश्टागतींतावन तांणी सुटका जोडूंक एकल्या भयणीक कॅन्सर पिडेस्तावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेक कुटुंबांत थंयसर घरांत वांटो मेळोवंक ह्या पयशांच्या रितीन ते आदार मेळोवन स्वतंत्र रितीन जियोंक कुटुंबाच्या संद्यांनी एक उदार म्हूण दाखोवन त्या भयणीक आनी तशेंच पुताक थंयसर तांच्या गरजांक पावोवंक प्रत्येक रिती मागो विनंती केल्या साबार जाणां तुमी तुमच्या भाव भयणीच्यो गरजो तुमी घेवन हांगासर आयल्यात आमची पिडा शिडा एक ना एका रितीन आमकां दोसता आमच्या कुटुंबांतल्या भावा भयणी घरांत आसलेल्या आमच्या आवय बापाय प्रायवंत कुटुंबाच्या सांद्यांक अंतरुणान आसलेल्यांक आस्पत्रेंत आसलेल्यांक हर एकल्यांच्यो गरजो भाग्यवंत जो पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया एजेकियल प्रवाद्यान अध्याय 17 वाक्य 14
सांगले देवाचे उतार आमी हांगासर रोडल्यानुसार या आमची सर पिडा शिडा खंयच बेजाराय आमच्या कुटुंबांतले समस्या आमच्या भाव भयणीची समस्या सगळे बागेवन जुवां पाल दुसऱ्याच्या पांया तळ्या आमी भेटून दिवया म्हाका बरो कर सर्वेस्परा व्हडल्यान म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता दयाकन उबी रावात सांगात आमी म्हणया तूं आमकां पाव येवकरेस आमकां करो मोक्ष कय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शकी एक दीस मोरये माये आनी सदा भक्तां संगे सर्गीच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकान आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेले मोक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नामान मोरये कृपेन बरयल्लें सुमी तुजे संगत स्त्री आमी भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिन तशें आनी सदां सुरता आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी रसला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तां कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरी तुजो सेवाक बागेवन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बाबार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या वेगनांतल्या नामवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवण्या आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दी भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोव ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सेक्रेची मनशां जावं तुमकां गठाय मेळ्ळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताची देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासरी संतोष बगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदांच रावो मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा व्हडा संख्यान हांगासर येवन ह्या नव्यान भागीदार जाल्ल्या तुमचो एकल्याचो आमी उपकार बावडटा आयच्या दिसा आराधन चलून व्हेल्ल्या मनादीक बाप एंड्रू तांकां तुमचे समेस तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा फेस्ता उपरांत हांव चिंता तांची भलायकी एक न्ही एक दीस ती इल्लीशी बिगडोन आसली थोडे फावटी कुंकल्यांनी पुराय येताली आतां बरी भलायकी तांकां मेळ्ळ्या तुमी तांचे खातीर मागला आनी फुडेंय मागा आमचे खातीर तांचे खातीर मात न्ही म्हजे खातीर मागा एकामेका खातीर आमी सगळें मागया आयच्या दिसा फेस्त मेस दिल्ल्या आनी तशेंच जेवण दिवंक आदार दिल्ल्या आमी मानाचे वाती वितरण करतल्या मनादीक बाप एंड्रून मानाचे वाती वितरण करूंक विनंती करता फेस्त मेस दिल्ली जोई फेर्नांडीस दुबय आज आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात
नोरा डेकॉस्टा आनी कुटुंब सांत मासवाडो ह्या कुटुंबाचो आमी आभार मानता. भगवंत जो आपाल दुसऱ्याची मजत ह्या कुटुंबाचेर प्रत्येक रितीन आमी मागता. फेस्त मीस दिल्ली ही झोई फेर्नांडीस दुबय बगे जल्मा दीस आमी मागता. डेल्फिन सिक्वेरा वेलंकनी तशेंच हांगासर जवान दिवंक पयशा रुपया आदार दिल्ले आसात. विक्टर पिंटो आनी कुटुंब फजीर 5,000, पावल डिसोजा फजीर 500, पीटर डिसोजा गुरपूर 1,000. जवान देव दुडवारीतीन आदार दिल्ल्या सरदानी उपकार बावडटा. देवाचे मिसनार आशिर्वादा भगवंत जो आपाल दुसऱ्याची मजत तुमचेर आमी प्रत्येक रितीन मागता. मोगाच्यानो जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या पयलें फाटल्या दिसान सांगलेले प्रमाणे तुमी भोव अपुरबायेन जेवल्यात. कांय इल्लेशें तुमी जेवण पाड करूं ना. देखून हांवें तुमकां सांगलें जेवण काण घेता आसतना पयले पोटी इल्लेशें काण घेया. गरज पडल्यार दुसरे पोटी तिसरे पोटी काण घेवन सावकास जेवंक तुमकां अवकाश आसा. भायर वयता आसतना थंयसर हांवें तुमकां फाटल्या दिसांनी सांगलें आसा तें एक स्टँड आसा. थंयसर वयल्या त्या जाग्यार अशें थंय QR कोड आसा. तुमकां कोणायकी कानीक जीपे करच्या मुखांत तें स्कॅन करूंक तुमकां अवकाश आसा. ताचो तुमी उपयोग करूं येता. मार्चाच्या 26 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सकाळीं 9:30 तावन 12:30 पर्यंत उचित भलायकी तपासणी शिबीर हांगासर आमच्या कुशीनासच्या फादा मोल्लार आस्पत्रेंत रक्ताची परीक्षा, हिमोग्लोबीन, दोळ्यांची परीक्षा, कानांची परीक्षा, दोळ्यांची परीक्षा सगळे परीक्षा थंयसर उचित रितीन जाता. आनी तशेंच थंयसर वखदांय धर्मार्थ मेळटात म्हणून आमकां कळीत केला. ताचो फायदो तुमी जोडचो. मोगाच्यानो कुमगार घेवंक येता आसतना भक्तीपणान तुमी स्विकार करतात भोव बरें. पूण कुमगार काण घेता आसतना ती रीत येदोळ सांगल्ली ती बऱ्यान पाळूंक तुमी प्रयत्न करचें. तुमी अशें घेतात जाल्यार भोव बरें. कित्याक तुमच्या उजव्या हातान तुमकां घेवंक लेस जाता. शीत तुमी अशेंत काण गेले जाल्यार कांय पिठो पडलो जाल्यार तो सकयल पडटा. त्या पिठ्यान ती जेजू आसा म्हणलें समजून घेवचें. अशें काण घेवचें न्ही. काण घेता आसतना कांय इल्लेशें पिठो आसलो तो सकयल पडटा. देखून अशें काण घेया. आनी एका हातान तुमकां जिबेर काण घेवंक सलेस जातालें. जिबेर जाल्यार जिबेर काण गेलें जाल्यार भोव बरें. जिबेरस काण गेलें जाल्यार भोव बरें. उजव्या हातान काण घेता जाल्यार अशें काण घेता जाल्यार परत्यांनी सारकाच करनाकात. अशें काण घेवन अशें काण घेवन अशें काण घेवन मागीर अशें करनाकात. अशें उजव्या हातान तुमी काण घेता जाल्यार सीदा तुमच्या जिबेक दवरा. जायत मो हातांत बरें येयल्लें आनी कितें सगळें आसा जाल्यार हातांत तुमी काण घेनाकात. हातांत तुमी काण गेलें जालें आनी काण गेल्या उपरांत अशें काण गेलें सीदा हात सकयल घालून सीदा सलतेच रावनाकात. पळया काण गेल्या उपरांत थंयसर कुमगाराचो पिठो उरला गी म्हणून पळया. तांतू जेजू आसा. देखून भक्तीपणान काण घेया. जे कितें काण घेता तुमी समजून काण घेया. आनी काण घेवच्या पयलें क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना आमेन म्हणून व्हडल्यान जाप दिवचें. कांय भियेनाकात. हांव क्रिस्ताची कूड म्हणटा व्हडल्यान तुमकां सगळें आयकता. तितल्या व्हडल्यान हांव म्हणटा. कंतार म्हणटा आसतना आयकना. कंतार बंद केल्यार व्हडल्यान आयकता. देखून तुमी व्हडल्यान जाप दिवची. सक्कळी कोणेय क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना तुमी व्हडल्यान आमेन वय क्रिस्ताची सुकूड म्हणून हांव पाती येता जेजूक हांव काण घेता म्हणून तुमी व्हडल्यान जाप दिवची. आमेन म्हणून जाप दिवची आनी जेजूक काळजांत तुमी भक्तीपणान सेवचें आनी ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा. नातल्यार सदांच सवयेच्या बळान काण गेले जाल्यार आमकां ताचो कांय फरक पडना. हांव कितें काण घेवंक येता भक्तीपणान काण घेवचें. कुमगार काण गेल्या उपरांत थंयसर परत्यांनी रावून नमस्कार करची गरज ना. तुमी नमस्कार करता जाल्यार पयलेंच नमस्कार करा आनी जेजूक तुमी काळजान घेतल्या उपरांत सीदा तुमी जाग्यार वेचे थंयसर भक्तीपणान जेजूक अर्गां दिवची. जेजू पयलें तुमी काण घेवन जाला परत्यांनी कोणाक नमस्कार करचो. परत्यांनी नमस्कार करची गरज ना. जेजू ऑलरेडी तुमच्या काळजांत आयला आनी तुमच्या जाग्यार वचून थंयसर ताका अर्गां दिवचें. उबे रावात. आमी सेवंक वेच्या
जेवणाचेर देवाचो आदार आमी मागया. बाब एंड्रू. भोवमोकळा आसतकीच्या बापा, आयच्या दिसा हांगासर तुज्या दैवी कृपेन तुवें आमकां भरलें, तुज्या कुडीन रगत दिवन आमकां आत्मीक रितीन दादोशी केलें. आमी संतोश बरीच जाल्या, काळजां मनां सगळीं आमची भरल्यान तुज्या कृपेन आमी संपन्न जाल्या. आतां आमी हांगासरच्यान फाटीं वता आसतना आमगे जेवचें तें जेवण तुजें उदारपणाचें देणें, उदार मनाच्या दानी मारिपात तुवें दिल्लें आनी मनशाच्या हातांनी तयार केल्लें तें आशिर्वादीत कर. ह्या जेवणाचेर तें तयार केल्ल्यांचेर आनी त्या दानीचेर आशिर्वाद घाल आनी हें जेवतल्या आमकांय तुज्या बेसावनी भर ह्या जेवणान आमी तृप्ती जावन तुजें दैवीक मिसांव आमच्या कुटुंबांनी घरांनी आमचे भोंवतणी मुंदरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेपात आमेन. आनी एक हांगा सोंग आसा, मागण्यांक आमी हात धरून मागल्या उपरांत तुमी येणें ह्या बगलांतल्यान येतात, दया करून येणें कोण येनाकात, त्याच बगलांतल्यान वसा. हात धरून तुमी त्यात कशी येणें कोण येवचें नाका, दया करून. दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Sreet koulik kovisa beso Krista dal vogdong ulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Tumbage von orieso Sreet koulik kovisa beso Krista dal vogdong ulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Tumbage von orieso Bon suva paudusro Santu आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Cristaso patlaw korum preranto Boksane zorcha kamka adasto Kutmani ekvar zorcha karanto Rivit ka kulti sobol boktato Cristaso patlaw korum preranto Boksane zorcha kamka adasto Kutmani ekvar zorcha karanto Rivit ka kulti sobol boktato Bon zuba audusro Santu आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्या तो आपर बायेचो
कुटुंबाक तो बदर आसरो सर्वांक सर अनवाल्लो मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बऱ्या आशिर्वादे आमकां घेवन सुवाम पाव दुसऱ्या घेवन कसाचे करवें आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.